उटंगराच्या पावसाक लागून केपेंचो आवाडे वाठार उदकापोंदा गेला। उदकाक वचपाक आशिल्ली वाट बंद केल्ल्यान पावसाचें उदक सकयल्ल्या वाठारांत तुंबलें। ताका लागून हांगाच्या 3 घरांनी उदक भरलें। तशेंच तुंबिल्ल्या उदकाक लागून सुमार 13 घरांक धोको निर्माण जाल्ल्याचें थळावे लोक सांगतात। तो थोडे ट्रक मात गायल्ले आनी ते लेवल रायज मातशें ऊंच काडलें बट हें तें लास्ट सो मेनी इयर्स कितलीं वर्सां जालीं हे प्रॉब्लम जाता आनी म्हाकाय दिसता कित्याक तें घरां तें दिसता तें मातयेचें तेका फावंडेशन आहा तेका आरसीसी न्हू ना लोड बेरींग न्हू हें कच्च्या माती आनी कितें घरां सो म्हाका इतली वॉटर ऑलमोस्ट आतां 2 फीट उंच उदक रायज जालां आनी तेका ऑलमोस्ट दिनभर उदक जाता सो हें प्रॉब्लम एक पाटी सॉल्व जावपाक कितलीं वर्सां आमदार येयले कोण मिनिस्टर येयले आनी हें सांगता हे कोताय म्हणून बट म्हाका तरी दिसता की आतां आमी हेजेर एक ताबडतोब एडमिनिस्ट्रेशनान सोल्युशन काडचें सो ते आसतात कितें आसा सो हांव म्हणून एडमिनिस्ट्रेशन खंय गेला आतां सो ते आमी येवपा जाय हांवें डेप्युटी कलेक्टराक फोन केला मामलेदाराकूय फोन केला आनी सांगलां हे हेजेर दखल घे म्हणून आनी हें जावपाकूच जाय हेश कोन रावपा ना हाल तें घर देंवलें जाल्यार मागीर कितें जावपाचें सो डेफिनेटली हें जावपा जाय आतां।